मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने भरभद्र सुभद्राभ्य जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण सर्वांक स्वागत. आजचे दिवस लास्ट गुरुवार आमगेले ओरिसांतू जगन्नाथपुरी म्हणून पवित्र जावन आशिल्लें क्षेत्र आसा. थंय आमी पळोवन अशें पुरो स्नान यात्रा म्हणून जालेलो आसा. ते स्नान यात्राचे महिम कितलेक चंद आसा म्हळ्यार आमी सुमार जन जगन्नाथ ಬಗ್ಗೆ आयकून अशें पुरो तागे लीला ಬಗ್ಗೆ आयकून अशें पुरो. बट कितले वेळा वरके आयकले री आमकां आनीक आयकूंक कशें जाता. कशें म्हळ्यार हे एक क्षेत्राचे महिम म्हणचे दुसरेच आमगे शास्त्रांत सांगिल्ले प्रकार 4 धाम कसून आसा. बद्री, द्वारका, पुरी आणि रामेश्वर. तातूंत एक धाम म्हळ्यार पुरी धाम. जगन्नाथ आमी पळयता आसा ते मागचे फोटो. ते जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ द युनिवर्स म्हणून सांगतात इंग्लिशान. म्हळ्यार जगाक तो नाथ. ऍक्च्युअली ह्या जगन्नाथाले लील पुरो जाता आसता आध्यात्मिक लोकांक. बट ह्या भौतिक प्रपंचांतू कृष्ण विष्णू दुसरे अवतार घेवन येतात कशाला म्हळ्यार आमतसले पतीत जावन आशिल्ल्याक उद्धार करचे दुस्कर. तांगेले एक लील आयकूं का, श्रवण करूं का. आतां स्नानयात्रा जाल्ले ते स्नानयात्रा आमी खंयचेय मूल्य आसले वरकेची पळोवचे भाग्य तो कोरून दिता. कशाला म्हळ्यार त्या पळयल्ले मात्राक आमगेले जन्म जन्माचे पाप पुरो दूर जाता आनी आमगेली भक्ती वाडटा म्हणचे घोषकर. देवान ह्या पुरा व्यवस्था प्रत्येक मनुष्याक म्हूण करून दिवचे. बट पळया ह्या कलियुगात प्रभाव कशे आसा म्हणून. कितले की लक्ष जनांतू खाली एकल्याक मात्र तो आनंद मेळचे. म्हळ्यार कलियुग तितलो प्रभाव वाडतस. अधर्म स्वार्थ म्हणते जनाक आध्यात्मिक म्हणचे कसं एक आसक्ती नादावन गेले. बट देव तितले कृपाळू. खंयचे खंयचे नमुने आमकां उद्धार करूं जाता पुराण म्हणून व्यवस्था करून दितस. ताकाची देवा लील पुरो जावचे आध्यात्मिक लोकांक. बट ह्या भौतिक लोकांक ते येवन तांतागेले भक्ताक रक्षण करता, भक्ताक आनंद दिवका, भक्ताक उद्धार करता म्हणचे घोषकर ह्या लील पुरो करचे. आमकां पुरो श्रवण करूं सुचे. ताजे प्रकार स्नान यात्रा. जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया स्नान यात्रा जाले. जगन्नाथ कोण आमकां गोतोस कृष्णाले विष्णुलेची हे एक अवतार. बट आमी पळयले प्रकार ह्या जगन्नाथ क्षेत्राची महिम म्हणचे कंप्लीट दुसरेच विशिष्ट जावन आशिल्ले. कशी म्हणचेक आमी पळयता ती प्रत्येक देवस्थानाचे मूर्ती एक वेळा प्राणप्रतिष्ठा केली नंतर त्या मूर्ती त्या देवस्थानांतून भायर येना. कसनय एक उत्सव करता जाल्यार ते उत्सव मूर्ती म्हणून आसता. बट ह्या देवस्थानाचे मूर्ती तितल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो मूर्ती हाका दारुब्रह्म म्हणून सांगतात. दारुब्रह्म म्हळ्यार रुखडाची. त्या रुखडाची राखूड साधारण राखूड न्हय ते. त्या वरके पवित्र जावन आशिल्ले रूख तो. ते खंयचे जागेंत आसता म्हणून ह्या जगन्नाथान त्या पुजारीले स्वप्नांत येवन सांगतात ते. ते रूख आशिल्लो तो नागाले हें आसता. सो त्या रुखा वयर शंख चक्र गदा पद्मा चिन्ह आसता. तुम्ही तसल रूख हाडून तेंची ताजी मूर्ती कोरका. पुरा प्रत्येक जगन्नाथान सांगिल्ले प्रकार चलचे.
हागेल नावाची जगन्नाथ म्हणून म्हणजे जग हाग नाथ ह्यो बट एक कसं नाही म्हळे रे ते जगन्नाथ क्षेत्र भित्तेरी खाली हिंदू धरलेल्याक मात्र सोडतात तो आमगेल मनात प्रश्न येवचे पुरो जगन्नाथ जावन असेल त्या वेळाक हाणें जाती धर्म कसं नाही पळोवचें नज प्रत्येकल्या करप करता की नाका ते खाली हिंदूचे मात्र भितर सोडता कसल्याक कसल्याक म्हळ्यार रे थंयचे पूज करताले पांडा लोक आसा पळय तांकां भंय थंय कोणे पुणी भायचे लोक येवन आमगेल जगन्नाथाकू बोर व्हरता की म्हूण तांकां भंय थंय म्हळ्यार रे हांव सांगेल प्रकार जगन्नाथ म्हळ्यार भावग्रही तो आमगेल भाव पळयता आमी खंयची भाव तागेली सेव करता तेणी ताजे प्रकार प्राण प्रतिष्ठ केल्ले मूर्ती इतलो व्हड मूर्ती ती मूर्ती वर्षा एक दिवस भायर येवची तेच वर्षा एक दिवस येवचे प्रथम दिवस म्हळ्यार स्नानयात्रा दिवस हे स्नानयात्रा म्हळ्यार आनी कशें न्ही जगन्नाथान तागेलें रूप घेवन हे भौतीक प्रपंचात आयिल्ले दीस ताका स्नानयात्रा म्हणटात तो भायर येता कसो येता म्हळ्यार तागेले मनांत कशें म्हळ्यार प्रत्येकल्याक आशिर्वाद दिवपाक करप जावका म्हूण ताजे घुसकर तोच भायर येता देवस्थानांत हाका उदाहरण दिता ते आमगेले प्रभुपादजी कितले चंद कोन्न सांगता ते म्हळ्यार आमी पुरा हुशार नासलेले त्या वेळार डॉक्टराले वतात वय की न्ही बट केन्ना आमकां उठोवचें जायना भारी कश्ट म्हळ्यार तितले आमगेली परिस्थिती वायट जावन आसतना डॉक्टरूच आमगेले घर कडेन येता वय की न्ही हाजे प्रकार हे कलियुगांतू जनाक आध्यात्मिकांतू आसक्ती ना म्हणली घोस्कर देवूची उठून घेवन भायर येता कोण कोण मिगेल दर्शन घेता ती कोण कोण मिगेल येद्रा येता तांकां पळयल्लो मात्राक मात्र तांगेलें जीवन सार्थक जाता म्हूण ताकाचे जगन्नाथाल दोळे पळया कितलो व्हड म्हूण ते जगन्नाथाल दोळे इतितलो व्हड त्या कडेन आमकां कळटा ते जगन्नाथा लीला बघा आयकता कसले हे रूप धारण जाल्ले म्हूण तागेले दोळे इतले व्हड कसले म्हळ्यार सांगता थंय तो मिगेल येद्रा कोणे आयले रे खंयचे जाती धर्म कोण आयले ते चिंतून ना म्हाका ताका पळोवका तागेलें जीवन सार्थक जावका ताका उद्धार करका म्हणजे देवाली इच्छा जगन्नाथान ताजे घुसकर तागेले दोळे इतले व्हड आनी ताका रेप्पेना दोळे आयिल्ले म्हणटा पळय ते ना म्हळ्यार तो निद्दना खंय तो देवस्थानांत तूं खाली रात्री 2 गंटे मात्र बंद करता इवन त्या 2 घंट्यांतू देवी देवता तांगेले दर्शन घेवचे जगन्नाथाले उलोवचे येतात ते शास्त्रान सांगिल्लें आसा पुरा स्कंद पुराणांतू जगन्नाथाल महिमे ಬಗ್ಗೆ प्रत्येक सांगिल्लें आसा आनी अनेक महिम कसन म्हळ्यार जगन्नाथ देवस्थानांतू प्रसादाचे महिम आमी पुरा कितले की म्हयने दुखून आयकता अशें पुराजन म्हणटात हे कलियुगांत हरिनाम घेतले पुरो म्हूण वय की न्ही सिंपलेस्ट वे हरिनाम घेतले रे आमगेलें जीवन सार्थक जाता बट जगन्नाथाक ते वरके गोत्त कसं म्हळ्यार कलियुगांतू हरिनाम करता करता जन न्हिदतात थंय कोणके एकलो महाराज सांगता आशिल्लो कोणकी भजन करता ताका न्हिदल्ले पळयल्लें आसा बट ह्या जगन्नाथान ताजे घोस्कर आमकां उद्धार करचे आनीकची सिंपलेस्ट वे हाडून दिला कसं म्हळ्यार प्रसाद आमी कसले कर ना जाल्यार वरकेची तागेले प्रसाद गळ भर तुजून खाल्या पुरो आमगे जीवन सार्थक जाता जर तूं आमी जप करचे न्हय म्हूण न्ही आमी जप करचे कसं म्हळ्यार तागेले प्रेम घेवचे घोस्कर आमगेले आत्मशुद्धता घोस्कर आमगेले संबंध देवा लोट वाडोवचे घोस्कर कलियुगದಲ್ಲಿ हरिनामवन नेदरे हरील नाम आमी घेतले वयतले तुमगेलें जीवन सार्थक जाता कलियुगांत हें दिल्लेलें तांतू जगन्नाथ म्हळ्यार खाली प्रसाद खाल्या म्हळ्यार प्रसादाची महिम तितलो आसा
तितलें पुसून सांगलें असं म्हळ्यार जगन्नाथ प्रसाद खंयचे सुणेन खाल्लेलो वयताले त्या सुणे तोंडा दुखून उरके काणू एक ब्राह्मणान खाल्ले री ते कंटॅमिनेशन म्हणना तागे जीवन उद्धार सार्थक जाता म्हळ्यार तितलें पवित्र जावन आशिल्लें ह्या जगन्नाथाक प्रसाद ताका ते महाप्रसाद म्हणून सांगतात कडेरी ते महाप्रसाद करचे आमी आयकून अशें पुरो ते खंयचेच गॅस बीस आसना कितले लक्ष जन येवो एक दिवस सारके ते शॉर्टेज जाल्यार म्हण ना ताका आयकले ना कितले जन येवो आनी तांणी करचे विधी विधान पुरो दुसरें ते पुरा अल्युमिनियम आयदन आसना मात्तेच पोट आनी उज्ज म्हळ्यार राकूड ते राकूड खंयचे म्हळ्यार प्रति वर्सांनी रथयात्राक व्हडले रथ करता पळया ते रथ करचे सूर करचे म्हळ्यार अक्षय तृतीया दिवस ते रथ करचे वरके खंयचे रूप जावका खंय आसा म्हण प्रत्येक ते जगन्नाथ पुजारीले स्वप्नांत येवन सांगता सो तशी ते एक वर्साक 3 रथ आसा पळया ते तांणी डिस्मेंटल कोरून कट करून दवरता ते एक वर्साक करेक्ट पुरो जाता ते आनी तांणी ते प्रसाद करचे म्हळ्यार मात्ते हांतू पोटांत ते एका वयर 7 पोट दवरता ते आनी ते वयर आशिल्ले पोटांत कसो नास पळय ते फस्ट शिकता ते तदनंतर ताजे तोपूचे कडे लास्ट उज्जे वयर खंयचे आसा पळय तांत तशें शिकता हें पुरो एक्चुअली दुसरे देशाचे जन येवन तांणी प्रयत्न केला की हाजी म्हाका कसं हें आसा म्हण बट कोणाक तसं हें करूं जाय म्हळ्यार हें पुरो देवा लिहिल्या प्रकार हांव सांगलां न्हय जगन्नाथ क्षेत्रांत जगन्नाथाल इच्छे प्रकार ते जावचे आतां कोणेपणी वचून निमगेले तुमगेले कितले वेळाक देवाक नैवेद्य करता ते म्हळ्यार आमकां गोतना जगन्नाथाक वचून निमगे आतां रथयात्रा कितले घंटे सुरू म्हळ्यार आमकां गोतना जगन्नाथाक निमगे म्हळ्यार जगन्नाथान इच्छे केले प्रकार ते चलचे इवन रथ जन ताडी जाती फोर्स घाल न्हू ते जगन्नाथा खंयची वाट्टे रोसका म्हण आसा पळया त्या वाट्यार वता तो रथ कितले जनान कितले फोर्स करून ताणलेले तेची त्या सायड वचना म्हळ्यार प्रत्येक ते चलचे देवाले इच्छे प्रकार आनी हे जगन्नाथ पुरी क्षेत्राचे ते देवस्थान आसा पळया तुमी खंयचेच सायडा गेले खंयचेय समयांत गेले तुमकां त्या देवस्थानाचे सावळी म्हणजे पळोवचें मेळना ते शेड म्हणटा पळय ते पळोवचें मेळना आनी आमी अष्टदिक्कू 8 दिक्क आसा पळयात थंय वचून पळयले ते देवस्थाना वयर आसा ते सुदर्शन चक्र आमकां एकूल्याक दिसता खंय ते येद्रा म्हळ्यार येद्रा दुखूनच दिसता आसता तशी इवन जगन्नाथ पुरीचे हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मायाल मूर्ती कसं आसा पळया त्या वरकेची चेंज करतात केन्ना चेंज जाता म्हळ्यार कलेवर म्हण म्हळ्यार आमी बरो आयकल्लो आसा अधिक मास म्हण येता अधिक मास पुरुषोत्तम म्हयनो आषाढ म्हयने उट्ट केन्ना येता पळय ते भार दुखून 19 वर्स भितर येता एक एक वरां ಸ್ವಲ್ಪ चडून जावचें पुरो बट तितलें वर्स घेता ते केन्ना आषाढ मासा ಒಟ್ಟುची हे अधिक मास येता त्या वेळाक हे देवाल मूर्ती वरकेची चेंज करतात सो तशी ह्या देवाले पुरुषोत्तम क्षेत्र म्हण कसं सांगतात ताजे महिमा फार आसता एक वेळा थंय वचून देवाल दर्शन घेवन प्रसाद घेवन आयल म्हळ्यार आमगेलें जीवन सार्थक जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी दुसरें पुरा सांगिल्लें आसता आतां इवन देवस्थाना वयर आमी पळयता आसा ते फ्लॅग आसता ते फ्लॅग वार खंयचे तिकड मारता पळय ताका ऑपोजीट जावन मारता ते युजली वार त्या सायडांतले फ्लॅग त्या सायड उडतना हांगा तशें न्ही ते फ्लॅग अशी वार अशी मारता आसल्यार त्या तिकडेची फ्लॅग उडता म्हळ्यार अशी दुसरेची महिमा ह्या देवस्थानाची सांगिल्ली आसता ताजे प्रकार देवान हे ज्येष्ठ पौर्णिमा दिवसाक अवतार घेवन आयलो ताका म्हणटा ती स्नान यात्रा जगन्नाथाक न्हाणोवचें हाजर तूं देवाक न्हाणेनात म्हूण न्ही
देवाक वरलेले दिवसू मंत्रान रावचे बट ह्या दिवसाक ताका स्नान यात्रा जगन्नाथाला मूर्ती आमी पळयता आसत हे एक विशिश्ट जावन आसा दुसरे रूप होय की नाही हे रूप कसले घेतला म्हळ्यार त्या वरकेची स्कंद पुराणांत ताजे बग्गे वर्णन करून सांगिल्लें आसा ब्रह्माले 100 वर्सांतू 50 वर्ष नीलाद्री पर्वतांत नीलमाधव रूपांत तो विश्ववासूल सेव घेवन अनेक महिम कसं म्हळ्यार ह्या जगन्नाथू कोणे व्हडले ब्राह्मणाला सेव घेवचे न्ही ताण थंय पूज करताले पांडा म्हण आपयतात म्हळ्यार तांणी सबरा फॅमिली म्हण सबरा म्हळ्यार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तांगेलकिंत नीच जावन आशिल्ले तांकां व्हडले मंत्रगिंत कसले करता बट भक्ती भाव आसा तांगेल निमित्त जगन्नाथ सेव घेता म्हळ्यार कितलो कृपाळू पळया देव कोणाक सोडचेक ना जमून इवन आमी जगन्नाथ क्षेत्र गेले थंय पळयता ती साहेबांचे जाल्ले आसल्यार ओळखीचे तांणी देवस्थानाक ते देवा लागून नमस्कार करचे आसत तांगेल रिक्षा आसले तांगेल थंय रिक्षा भितर एक सान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा फोटो आसा म्हळ्यार प्रत्येकाक ते विश्वास आसा देवा पळय केला उलील पुरास कशी तांणी दुसऱ्या धर्माचे उद्धार केलेलो आसता तशें आज आमगेले प्रभुपाद जाले महिमांतू कृपांतू सगळे प्रपंचात खंयचे मूल्य गेले वरतेची जगन्नाथ पाविले आसा जगन्नाथाला स्नान यात्रा जाता जगन्नाथाला रथयात्रा जाता रथयात्रा म्हळ्यार देवान भायर येवन देवान दुसऱ्याक सेव दिवन पळयलें मात्राक इवन रथयात्राक सांगिल्लें आसा कितले जण दोळे नात्तिले येतात आमी दोळे आसल्यान वचचें रथयात्रा पळोवचें दोळे नात्तिले येतात ती कशें म्हळ्यार शास्त्रान सांगिल्लें आसा जगन्नाथान आमकां पळोवप आमी जगन्नाथ पळोवप न्ही तागेले दृश्टी आमगेले वयर आसल्यार आमगेलें जीवन सार्थक जाता म्हणजे भावना येता जाती मत भेद प्रत्येक विसरून तितले की पाश्चात्य लोक येतात त्या दिवसाक कशें म्हळ्यार दुसरो दिवस देवस्थाना भितर सोडना देवस्थानांत देवाला दर्शन मेळना बट आतां पुरो कंडिशन आसा न्ही जाल्यार फूड जेवन वचून ताका पटोवन घेता अशें ते जगन्नाथ हे स्नान यात्राक प्रत्येकाक तागेल्या माथ्यार उदक घालचे अवकाश दिता अशें तशें हें रूप कसलें ताणें धारण केलें म्हळ्यार वृंदावनांत कृष्णान गोपी वटू तागेले गोप बाला वटू दुसरो लील पुरो केलेलो आसा ताजे प्रकार द्वारका गेल्यार थंय 16,000 तागेले बायलो कडेर वपास गोकुलांतू यशोदा मैया देवकी आसो दुसरो पुराजन आवसू वरीची तागेले सेव केलेलो आसा तशी तागेले पुरा कडेन दुसरे लील जाता आशिल्ले ताका एक वेळाक ह्या गोपीक पुरा तांकां एक आश जाली ती ह्या देवा लिहिल्या बघे आमकां आयकूं का पूर्ण जावन आयकूं का कितलो सुंदर आसचें पुरो म्हण तांणी रोहिणी म्हाका निमगे कशें म्हळ्यार तुमची हाका करेक्ट जावन आशिल्ली तूं आमकां सांगता देवा लील कशी जाता म्हणून पूर्ण कृष्णा लिहिल्या बघे आमकां सांगता आमकां आश जाता ताका ती सांगचें ओपून घेता ते कांय तोंदर ना हे देवा लील प्रत्येक तुमकां सांगता बट हे लीला दुसऱ्यान पुरो आयकुचें न्हय कोण भक्त न्हय तांणी आयकुचें न्हय आनी कृष्ण बलरामान उरके आयकुचें न्हय तांणी लागीं येवचें न्हय कशें म्हळ्यार तांणी आयकल्या वरकेच कश्ट हें जायतो म्हणून तांणी पुरा एक वट जावन कृष्ण बलरामाक भयणीक सुभद्राक तांणी गेट कीपर करून राबताले ताका तूं हांगा राब कोणाक भितर सोडनाका तांतू कृष्ण बलरामान आयल्यार तूं सोडचें न्हय म्हणून ती जायतो म्हणटा आनी ही सूर करता रोहिणी सांगता 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 आसताची ती विसरून वता म्हळ्यार कोण सुभद्रा राजनाक तितलेक तांगेल्या भाव्यांतू तांणी उड्डून गेलेले खंय आयकताची देवा लिहिल्या बघ सुभद्रा मैया वरके विसरून गेले खंय ताजे मध्ये कृष्ण बलराम येवन पळयता आसा की तांणी वरके आयकलें खंय तांणी आयकले नंतर ताका तितलेक भावक जावन तांगेले दोळ पुरो इतले व्हड जाले खंय आनी हात पाय पुरो भितर भितरीची गेले खंय ते
अंगा भितर त्यांचे हे रूप कृष्ण बलराम आणि सुभद्र मैया त्याने तिघजण हे रूप असताना नारद काही 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 वत्त असेल ते तो तुक पळयता हे देवाला दुसरे रूप असो तो तुक देऊन येत तो तुक देऊन येता भारी खुशी जात काही तो देवाला मागतं काही देवा तुगेल कितलं लिहिलं हांव आयकल्लें आसा तुगेल कितलं रूप पळयल्लें आसा हांवें बट हें रूप भारी चंद आसा म्हाका कशें की हें रूप तुगेल्या हृदयांत दवर घेवका म्हण आसा आनी म्हगेली एक प्रार्थना आसा तुका हें रूप तुवें हे प्रपंचांत भौतीक प्रपंचांत प्रत्येकाक पळोवचें भाग्य दिवका म्हूण तो प्रार्थना करता देवा ताजे प्रकार नारदाले इच्छे पूर्ण करचे घोषकर इंद्रदुम्न महाराज म्हणून व्हडलो देवाला व्हडलो भक्त तो सत्ययुगांत राज्य चलयता आसतना ताका आश आशिल्ली खंय आमके कसले देव जावका तो देव कोणालेची सेव स्वीकार करता कसले म्हळ्यार आमी आजकाल देवस्थान म्हळ्यार ब्राह्मणाक मात्र म्हूण बट हें कसले कंडिशन ना मनुष्य जावन कोण जन्म येतकी तांगेलें कर्तव्य देवाला सेव करप आनी आमगेलें जीवन सार्थक जन्म मृत्यू जरा व्याधी दुखून आमी हें बंधनां दुखून भायर वचका म्हणटा ताका तो ताका व्हडली आश आसता तो अशीच देवाला मागता आसतना कोणके कडेन येवन सांगता ताका अशी देवाले हे देव थंय आसा म्हूण सांगले नंतर कडेन तागेले इच्छे प्रकार नारदाले इच्छे प्रकार देव हागेले स्वप्नांत येवन सांगता अशी म्हगेले मूर्ती अशी कोरका तशी कोरका प्रत्येक ताका सांगता कडेन ते लिहिलें ಸ್ವಲ್ಪ व्हडलें आसा वापास ब्रह्मूची ब्रह्मान येवनच हे देवस्थान पूर्ण प्रतिष्ठापन केलेलें तो हांगा इंद्रदुम्न महाराजाक ताका इतलें व्हडलें आस म्हळ्यार प्रत्येक सेवा देवान स्वीकार करता ताकाच हे देवस्थानांत हांव सांगलें ना हे देवस्थान कोणें ब्राह्मण जावपा म्हणना देवाला सेव करपाक तांणी चारय ते वर्ण कसो नासता तांचे किंतूक गसता तांणी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किंतूक गसले बट तांगेले सेव घेता आनी एक वेळाक एक सान लिहिला सांगचे आश पावता तशें म्हळ्यार एकली सायबांची एक दिवस देवा खिचडी करून जगन्नाथा करचे पत्तो आशिल्ली भारी आनंद रे एक म्हगेले एक सेव देवा करता खिचडी करून व्हरता म्हणटाना पाडना टपकार आयला म्हळ्यार हांव सांगला ना ते हिंदूक मात्र दितात म्हणटा ती म्हणली की ना म्हाका एक खिचडी सेव करता म्हण आसा ना 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 आमी हांगा दुसरे प्रसवाना ती वस म्हूण जोर करून ती वापस पेटली ती बारी बेजारार ते खिचडी घेवन घरा गेली घरा वचून यो देवा हांव खिचडी केली देवान स्वीकार कर रे म्हणून बेजार आसतना एक सांज चाल्ले येवन भारी पोटाबूक करता कसाने दी म्हणली ते चाल्ले निमगेल कुडले ती म्हणली हांव कशी ते देवाक दिवचे जाय न्ही कसं नासल्यार हांगा आस तूं खावन वच मरे अड्डा यो भितर बैस म्हूण ताका आरामसेर खा म्हळ्यार तो भक 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 खाल्ली थंय हांगा तोंडा पुरा लागून घेवन आनी धांवलो खंय तो ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ जाली कुडले देवस्थानांत थंय बंद जावन आशिल्लें पुजारीन ओपन केलें पळयलें रे जगन्नाथाला हाताक तोंडा परत खिचडी लागले ते तांकां आश्चर्य ते आज आमी खिचडी करून देवाक व्हडलेली ना हें खिचडी खंय दुखून खाल्लें म्हूण कडेन देव तांकां सांगता ते म्हगेले भक्त तांकां आश आशिल्ली की खिचडी करून वाडका म्हणून ताजे घुसकर हांव स्वीकार केल्लो तांगेले तिगेले घरकड वचून म्हळ्यार देव जाती धर्म मत आमगेले कसले पळयना तो आमगेले भाव पळयता ताजे प्रकार इंद्रदुम्न महाराजाक देव सांगता अशी मूर्ती प्रतिष्ठापन करता आनी मूर्ती प्रतिष्ठापन केले नंतर तेंच प्रथम दिवस वर्षा एक वेळाक देवान भायर येवचें स्नानयात्रा करता तें ज्येष्ठ पुण्यमा दिवस देवाक भायर हें व्हडलें एक स्नानयात्रा म्हूण
ಒಳ್ಳೆ ಮಹೋತ್ಸವ तो ಸ್ನಾನಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ वरकेची आमगे ल्हान तू सांगेल असं कशी म्हळ्यार हे स्नानयात्रा वरकेची कोण कोण भाग घेवका कोण कोण भाग घेता ती तांगेले जीवन सार्थक जाता कशाला म्हळ्यार आमगेले दोळ म्हणजे कशें आसा म्हळ्यार आमी कसं आमगेले दोळे दुखून पळयतात पळया तेंच आमगेले हृदयान चुकता आमी कितले वायट पळयता ती तितले वायट आलोचना आमगेले मनांत येता ताकाच आमगेले इंद्रिय कसो नाच पळया आमी कितले देवाले सेवेक उपयोग सुची जाता ते आमी उपयोग करता ताजे लाभ घेवका ताका सांगता की स्नानयात्राचे परकेची मोहीम तशी आसा देवान अवतार घेतिल्ले दिवस ह्यो जगन्नाथान हे रूप धारण करून हे अवतार घेतिल्ले दिवस ताजे घोस्कर ताका स्नानयात्रा म्हणून सांगतात आमकां आमी आयकलां आसा ती जगन्नाथाले कोण कृष्ण जगन्नाथ विष्णू पुरो एकची तागेले दुसरे रूप घेवन कशें आयलो तें हांव ऑलरेडी एक्सप्लेन करून सांगिल्लें आसा सो देवस्थान पौर्णिमा न्ही जाल्यार ज्येष्ठ पौर्णिमा म्हणटात ताका त्या दिसाक जगन्नाथान अवतार घेवन आयल घोस्कर ताका ज्येष्ठ पौर्णिमा म्हणून सांगतात ती ताकाच बर्थडे ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ म्हणून देवान हे अवतार घेवन आयलो आनी हे स्नानयात्रा दिवस वर्षा एक वेळा ताणें भायर येवचें हांव सांगिल्लेंच न्हय ब्रह्माल 100 वर्सां एक वेळा प्रळय जाता आमगे सगळे जे प्रपंच हें जाता भौतीक प्रपंच ते 50 वर्स तो निराद्री पर्वतांत नीलमाधवा अंतू ते सवरा फॅमिलीचे विश्वबासू म्हणून तागेले हंतू तो सेव घेता ताजे नंतर आनी 51st इयर दुखून ताणें हे जगन्नाथ पुरींत जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मागीर सुदर्शन म्हणून कडेरी तोच येवन इंद्रदुम्न महाराजा सांगता हांव अवतार जाल्ले दिवस तुमी स्नानयात्रा म्हूण करका आनी त्या स्नानयात्राक स्पेशल पेंडाल देवस्थानाचे लागीं व्हडले जागांत हाड म्हूण कुस्कोरका कशाल्याक म्हळ्यार देवाल हे स्नानयात्रा वेळार देवी देवता प्रत्येक येता ती इवन हे कलियुगांत खंयचे मनुष्य इतले दूर दुखून आयल वयतले ती ताका मिगेल स्नानयात्रा पळोवचे भाग्य मेळका म्हणजे घोस्कर मिगेल स्नान मंटप कसो नाच पडता इतलो हो येत्रांत आसका म्हणून ताण महाराजा स्वाम्याक ते सांगून ताजे प्रकार आज वरके चलतास पळय कितलो कृपालू पळय तो सांगतास खाली देवी देवतान पळोवचे मात्र न्ही लागीं आशिल्ल्यान मात्र पळोवच न्ही कोणेच असो तितले दूर दुखून येवन स्वल्प ताका पळोवचे एक भाग्य मेळ्ळ्यार पुरो ताका तागेलें जीवन सार्थक जावका तागेलें आध्यात्मीक उन्नती जावका म्हणून ताणें इंद्रदुम्न महाराजाक सांगिल्लें आनी ताजे प्रकार ते देवाक भायर हाडटा ते पळया कितले चंद करून तांणी हाडटा ते सो जगन्नाथाक भायर हाडचे कितले चंद पळया इतलो व्हड तो मूर्ती तागेले ताका धरचे 100 जन जावका आनी ते हांव दाखयलें कसो कसो एक फ्रॅक्शन तितलेंच नाजाल्यार तितलो ग्रँड जावन ताका आपूण हाडटा ते एकल्याची फस्ट जगन्नाथ येता कडे बलदेव येता कडे सुभद्र येता तांकां हाडचे ते चेंदाय पडोवका एक कीर्तन कसो न्हय डॅन्स कसो न्हय जन एक्चुअली तांणी विसरता ती तांणी भौतीक प्रपंचांत आसतात ती तस्सल एक व्यवस्थित हें हें आमकां पुराणिकाची भाग्य मेळ्ळें तें बट इश्ट देवान वेवस्थीत केल्लें आसा आयकूच भाग्य दिल्लें आसा
कोण हृदयपूर्वक जाऊन ऐकता की देव ताका आपोसून घेतले जन्मांत एक वेळा आम्ही ते गेल्ले वयतले पळेल वयतले रे पुरा आमगेल जीवन सार्थक जाता शास्त्र सो तशी स्नानयात्राचे तयारी जाता तागेले स्नान मंटपान ताका बसकर येता ती ताजे फुडें दिवसाक खंयची उद्दां हाडटा ती म्हळ्यार त्या वरकेची जगन्नाथान इंद्रदुम्न स्वामी महाराजाक सांगिल्लें देवस्थाना लागींच तिथे हाडटा व्हडलें एक बाय न्ही जाल्यार तुमी न्हंय कसं म्हणात तानच देवस्थानाक उद्दाक जावचे घुसकर तांणी कांडवल ते बंद जावन आसता वर्सा एका वेळा ओपन जावचे ते स्कंद पुराणान सांगिल्लें आसा खंय ते ज्येष्ठ पौर्णिमा एक दिवस फुडें प्रपंचाचे खंयचे मुल्ल्याचे तीर्थक्षेत्राचे तीर्थ कसं आसता पळय ते त्या बांयत येवन पडटा तशी त्या पुरो उठकोन 108 पोटांत घालून हाडटा तातूंत कॅम्फर फूल सुगंध जावन आशिल्ले सेन्स पुरा घालून ताका धांकून दवरतात आनी ते हाडटा इवन ब्राह्मण तांगेलें तोंड पुरा बांदून घेवन म्हळ्यार कसं नाही उश्ट गिश्ट पडचें न्हय तशी हाडून राती दवरता ती धांकून सकाळी मंगला आरती जाले नंतर तांगेलें स्नान येता जावचें एक एकाचे पोट घाल आज आमगेले श्रील प्रभुपाद जाल्या कृपेन आमी पळयत आसाची ह्याची स्नान यात्रा प्रति एक कॉर्नर खंयचे वर्ड तुमी वचा स्नान यात्रा जाता आं आमगेले इस्कॉन हांतू कशी आमी इस्कॉनांत करता ती पळया तशी तदनंतर ताका पुरो न्हाणोन जाले नंतर ताका उणें म्हळ्यार 56 ऑफरींग दवरतात एक वेळा 300 400 1000 रुपया जाता ना कशें जाल्यार म्हळ्यार ताका आमगेले ह्या जगन्नाथ म्हळ्यार इटींग गॉड म्हणून सांगता आं तो खात वरके तशीची जित्त वरके तशीच कोण तागेले प्रसाद खाता की तांगेलें जीवन सार्थक डायरेक्ट कलियुगान तशी ताका भोग दिले नंतर नैवेद्य केले नंतर आमी पळयता की ताका गजवेश म्हूण हाती वेश ताका घालतात पळय हांगा लागीं करून जगन्नाथ बलदेवाक सोंडील येता सोंडील आशिल्ले तोंडाक हें करतात सुभद्र मैयाक लोटस न्हय वरकेची एक लील आसता जी भितर कसो ना म्हळ्यार एक वेळाक गणपती भट्ट म्हणून व्हडलो ज्ञानी व्हडलो भक्त तो ब्राह्मण तागेलें पुरा म्हणे ज्ञान आशिल्लें सो तागेलें ज्ञान अशें आशिल्लें म्हळ्यार ताणें केलें परब्रह्माल हांव दर्शन घेतलो वयतालें म्हगेलो जन्म सार्थक जाता म्हणून ताजे प्रकार तो स्नान येता दिवसूची ज्येष्ठ पौर्णिमा दिवसूच ते पुरी येता आनी तागेलें मन आनी एक आशिल्लें म्हळ्यार परब्रह्मान म्हळ्यार पूर्ण पुरुशोत्तम म्हळ्यार एक सोंडील आसता म्हणून तागेलें मन आसलें म्हळ्यार तो गणपतीले एक व्हडलो भक्त जावन आशिल्लो ताका प्रत्येक गणपती सोंडील पळय जावका ताका बट तागेलें ज्ञान कसो न्हय परब्रह्माल दर्शन घेतलें म्हळ्यार म्हगेलें जीवन सार्थक जाता सो तशी तो ज्येष्ठ पौर्णिमा दिवस स्नान येता दिवस येता थंय पुरा पळयत तो स्नान येता न्ही आनी देवा पळयले ताका एक आनंद येता ना कसो म्हळ्यार ताका सोंडील ना म्हणून तागेलें मनांत तो एक संशय येवचे सुरू जाता अरे म्हगेलें ज्ञान अपूर्ण वे म्हळ्यार हांव सोंडील ना ते परब्रह्मा पळयलें म्हगेलें जीवन सार्थक जायना वे म्हण तागेलें मनांत तशी अशी नाका ना पुरा डाऊट येवचे सुरू जाता आनी तो दुख्खी जावन वापस भायर सरता अय्यो हांव पळयलें न्ही म्हगेलें मन आशिल्ले प्रकार तशी अशें म्हणून वापस वताना एक ब्राह्मण तागेलेच रायात तो आनी कोणें न्ही जगन्नाथ येता ते म्हणटा तूं कशें वापस वतास तो म्हणटा खंय ब्राह्मण गणपती भट्ट काय ना हांव लेखिल्लें अशी देवाक सोंडील आसता म्हूण लेखिल्लें हांव पळयली न्हय ताका मागेलें मना वरकेची एकदम म्हणे दुख्ख दोनीचे मागेलें विश्वास स्वल्प शेक जालो कसो जालो म्हळ्यार एक वेळा पळयले नंतर जीवन सार्थक जावका म्हण आशिल्लें म्हाका आनंद वरकी येयली केन्ना आनंद येयली की म्हाका संशय चड जाता आसता ताका त्या ब्राह्मणान म्हणलें ताका तूं वापस वचून पळय म्हणलें ताका तो वापस येवन पळयता ना जगन्नाथ बलदेव दोग जाणांक सोंडील
म्हळ्यार देवाले री कोणे खंयचे एक मनोभावाने रे आयले रे त्याची कोणे वापस होता दुखी वच्चे म्हण देवाले मेसेज हांगा दोन्हीचे तुगेले कसं ना ज्ञान असं तू अपूर्ण म्हूण लेखचे नाही मिगेले दर्शन घेतलो सार्थक जात म्हण तुगेले मनात आशिल्लो वयतले रे तुगेले जन्म सार्थक जावनू जाता पयलींच कसं न्ही म्हाका सोंडील आसता पळय दर्शन घ्या म्हणून देवान स्वताची ताजे घुसकर स्नान यात्रा जाल्यानंतर जगन्नाथ बलदेवाक सोंडील आशिल्ले वेश धारण करतात ताजे नंतर ह्याची देवाक अनवसर काला म्हळ्यार 15 दिवस देव कोणाकच दर्शन दिना ऍक्च्युअली आज आम्ही पळयता आसा की कोरोना आयल नंतर कोणाक क्वारंटायन म्हणून कळटा पळय हें देवान सारकें क्वारंटायन केलेलें म्हळ्यार जावचे प्रत्येक आध्यात्मिक लोक आदुकून येवचेच कळना आमी लेखचे पुरा कसो ना पावूं देवान देवाक स्वताच क्वारंटायन करून घेतले 15 दिवस हांव कोणाक दर्शन दिना कसं जालें म्हळ्यार म्हाका ताप येता तुमी पुराय जणांन हें थंड उदक घाल्लें म्हळ्यार आतां जुनांत तूं गांवांत थंडी आसता पावस आसता वय की न्ही तुम्ही त्या पोटात दुखून उदक घालता ती मात तेरक येता ती हुण कोण घालना ती ताजे नंतर समुद्राचे थंड वार येता ताकाची म्हाका ताप येता ताका हांव कोणाकच दर्शन दिना म्हळ्यार हें पर देवा लिहिला ते 15 दिवस कोण उरलेले दिवस तागेले सेव करता पळय तागेले सेव घेना काय कोण निलाद्री पर्वता नीलमाधवा सेव करतालो आसा पळय ते विश्वबासुले डायनास्टी दुखून आसलेली तांगेल दुखून सेव घेता आणि त्या खाली कशाय पेज देवन घेवन ताणशे बट हे 15 दिवस कोण तागेले शुद्ध भक्त आसा ती तांणी अलकनाथ अवतार घेतात जाल्यार थंय विष्णू अवतार आसा विरह रुपांत म्हळ्यार जन देवाल जगन्नाथाक पळोवचे जायना न्हू म्हण ते विरहांत आसताले थंय देव दर्शन दिता म्हळ्यार देव कृपाळूच केदनाची त्या समयांतू देवस्थानांत दुसरो फोटो आसता बीन मूर्ती आसना कंप्लीट 15 दिवस क्वारंटायन देव कोणाक दर्शन दिना हांगेले सेव घेता त्या समयाक समज हांव ते जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैयाक तांणी पेंट करता म्हळ्यार आत्ताच पेंट न्ही केमिकल आशिल्ले पेंट न्ही शुद्ध पेंट ते खंयचे खातीर करता ती म्हळ्यार तें वरके शास्त्रांत सांगिल्लें आसा कोणे पुणेची त्या पेंट नातील देवाक पळयलो जाल्यार तागेले विश्वास शेक जाले ताजे घुसकर कोणाकच कोणाला विश्वास उण जावचे नज प्रीती उण जावचे नज म्हूण तांगेले संतुष्टी घुसकर देवाक पेंट करता ते आणि त्या पेंट जाल्या नंतर 15 दिवस जाल्या नंतर ताका भायर हाडटा नेत्र दर्शन म्हणून ते भायर हाडून देवाल पेंटांनी केले दिवस त्या दिवस तिग जाणांक दोळ्याक आंगाल बांदितात आणि ते एक समयांत तांणी ते आंगाल काडटात ते आंगाल काडचे वेळाक लक्ष घटले जन आसतात अशें म्हळ्यार 15 दिवस आमी तुका पळय न्ही तूं आमकां पळय न्ही आतां 15 दिवसा नंतर तूं पळयता आसा म्हळ्यार तुगेले ते विरहान तूं कितलेक शक्ती आसा का आध्यात्मिक शक्ती ताजे घुसकर जन ते रांकून आसता खंय आ देवाला दोळ्याक पट्टी काडटा म्हणटा न्हू जय म्हण खूब डॅन्स करताची म्हळ्यार देवा म्हाका पळय तुगेलें दर्शन म्हाका मेळ्ळो तुगेलो आशिर्वाद म्हाका मेळ्ळो इतलेक ग्रँड जावन नेत्र दर्शन म्हूण करता थंय तशी ते नेत्र दर्शन जाल्या नंतर ताजे नेक्स्ट दिवस तांगेले रथयात्रा म्हूण जावचे त्याच रथयात्रा सांगला न्हय कशी म्हणून म्हळ्यार ते रथयात्रा जावची खंयचे खातीर म्हळ्यार देवान प्रत्येकाक उद्धार करचो त्या कलियुगांत कोणाकच आसक्ती ना जन देवस्थानां येना ती ताका देव देवस्थानांतून भायर आसता त्या रथयात्रांत त्या रथाचे इवन राज्य धरलेली पुरो त्या राज्य धरलेल्या हात आपळेली पुरो ते कसणे करू जायना जाल्यार त्या रथयात्राची महिमा स्नानयात्राची महिमा कान्नान आमी श्रवण केलेली पुरो आमगे जीवन सार्थक जाता स्कंद पुराणांत हे स्नानयात्रा
ती एक डिटेल नाव सांगेल ताजे प्रकार 12 तारीख जुलै आषाढ महिना जगन्नाथपुरी वर्षं प्रति दत्त असतो आम्ही छान असतो त्या दूरदर्शनात दाखवल्या उडका वर्ष 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 वत्ताची लाख लाख जण येतात संतूची परिस्थिती आमच्या हातात ना होय की नाही कोरोना आयला म्हणून कंडिशन असं पट्ट कोणकी घाल की नव्हे कोरोना मेसेज गेल की देवाक पळ्या कितलं पॉवरफुल असं पळ्या तुला देवस्थान पुरा बंद केला कोणे तुगेला यानाच पळ्या म्हणता देव म्हणते देवस्थान बंद करू नाही शकतो हा प्रत्येकाला घरकडे देवस्थान करून बसला आता म्हणून म्हणजे तशी देवान प्रत्येकाला घरकडेची जगन्नाथ येऊन बैसेल असं आज प्रपंचात पंचे मूल्य गेल्यावरती स्नान आता जातात रथ आता जातात आम्ही पुरा पळेल बाई झाले री कॅनडा ಅಂತ असो अमेरिका ಅಂತ असो ಯುಕೆ लंडन तांगेल पुरा एक एक रथयात्रा म्हणजे एक कसं विजृंभण जाती धर्म मत पळण्याची कसं नाही होत ना जनाक पिल्लेलवरके येऊन ते डान्स करतात देवालयात पुरा कसं की एक जन्माचे एक विशेष हे असतं का देवाला कृप असं तशी देवान कृप कोच करत ह्या देवाला रथयात्रा म्हणून देवानं बाहेर यायचं आणि देव तुम्ही खंचेर म्हणे सेव करा पूर्ण स्वीकार करता तशी देवालय जगन्नाथालय काल जाल तिथले लिहिलं असं ताजे व्हडले बुक्क असं ऐकूचे गेले तांतू एक दोन लिहिलं एक लिहिलं तू सांगचे हा शिकवता काय कसं नाही म्हणे रे बंधू मोहंती म्हणून त्या बंधू मोहंती म्हणे रे जगन्नाथाला व्हडलं भक्त असेल तो भारी दूर असेल पुरीत ना असेल जगन्नाथाला भारी प्रीती बट कसं करचें तारी भारी दुर्बळ तो केन्ना सांगता असेल तो मिगेल देव तो मिगेल जगन्नाथ मिगेल आता बायला ऐकतच काय तू इतकं उडता मिगेल जगन्नाथ मग कोण बरं येतं तुगेल जगन्नाथ आम्ही एक वेळा जागेला बसून येऊया पळया आमकां कसं नाही चांग दावचे असल्या दावो म्हणून बायले म्हणले काणीक खुशी जाल्या अरे बायल म्हणता सोचा यो तू पळ मिगेल जगन्नाथाला पवर कसं म्हणून इतकं रिच तो जगाक नाच तो तशी तो अशी तो म्हणून व्हडले सांगलं तेता बायल्याक आनीक खुशी जाल्या हो चले गेले करून आमगे जीवन सार्थक जाता वचा म्हण भायर सरले ते भायर सोरून कष्टार थंय वचून पावली थंय पावचे गेले री चारी थंय एंट्री चार एंट्रन्सावर ते हजार गटले जण तांकां भितर वचेकच जाय दिसात जाय राबून पळयत म्हणटा देवस्थान ते बंद जालें अय्यो देवा कसं करचें बायलेक इतले व्हडली आस आशिल्ली ती बामणा म्हणलें कसं मरे तूं खंय आपोवन हाडलें आतां आमकां खावचें जेवचें वर कसं नाही मेळटा ना तूं म्हणलो तुगेले जगन्नाथ चुकेल जगन्नाथ तो त्या वेळावर काही सोडता ना काय वही गेल जगन्नाथ इतले फेमस ताका ना इतले जण येयली ताका मेळचेक हा पुरो एंट्रन्स इतले जण कसले राबली म्हळ्यार ताका मेळचें कस करचें तो व्हडलो मनीस तो म्हणटा खंय कडे आनी कसं करचें अच्छा न्हिदोया खंय पूण एक सायडा वचून खावचें कसं नाही मेळ्ळी देवाला दर्शन जायनी पारे पडटे बुकेन न्हिदली तेव्हा देवाल्या मागतास की देवा हांव कसन सांगून आपोवन हाडलें तूं अशी करचें म्हाका कसं नाही दिवका म्हणना म्हणजे बायल चेडूं हांव इतलें पोटा बुकेर आसा ती सामकें एक तुगेले प्रसाद दिवची जायना म्हणून तो मनांतल्यान तशें आनी हे चेडूं बायल चेडूं खूब जावन आशिल्लें त्या वेळार ताणें लायफ कोणीच जावन आसा त्या वेळाक कोणके एकलो सांज चाल्लो इतले व्हडल्या भांगराच्या प्लेटांत पुराण म्हणून प्रसाद दवरून न्हू हाका जागेत बंधू मोहंती घे रे वरके खा तुगेल्या परिवाराच्या वरके दी अक्का खंय दुखून एक आनंद येता म्हळ्यार रे ताणें लेखिल्लें ना खंय म्हळ्यार तागेले विश्वास कशें आसा ताजे प्रकार देवान ताका चलोन व्हरता असो व्हडले बायल चेडूं जागेल ये उठ्ठया पळया प्रसाद आयला खाया तांकां 15 दिवस खाय नाशी मेळ्ळ्यार कशें आसपाचें इतली खुशी जाल्या बका खाले काय पोट भर भारी आनंद जाले पळय ते बंधू मोहन ते खावन
आणि उरलेले प्रसाद आणि बांधून उंडो गिंडो पुरास वाईट जात नका फाल्या खाव्या म्हणून बांधून दवरून घेतले आणि हे प्लेट भांगराचे ताण धुवून हाणू आता कोण दिवचे तो चाले दिवन गेलो कोण म्हणू गोत ना हाणलेकला ಮತ್ತೆ मुळा दवनगे निद्दोया फाल्या कोणाक दिले सही म्हणून ಮತ್ತೆ मुळा दवनगे निद्दल सकाळ उठो जगले सकाळी पडे न्यूज द्यावाक नाही वेदी दवच भांगरा प्लेट पोर गेला कोण चोर व्हायला गोतना मेळलेले धरा आपण हाडा ह्या थंयची सेक्युरिटी सोदिता 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 हांणी निद्दा आसा थंय हांगेल ಮತ್ತೆ म्हणा पडलेला भांगराचे हे कोण दिल्ले म्हणून ताका समो स्वता तो म्हणलो ते म्हाका गोतना रात्री कोणके एक ब्राह्मण चालले न्ही दिल्लेले तुम्ही खाया म्हणून तो व्हडले चोर तूं खंय दुखून आयलो तूं अशी करचें आमगेल्या देवस्थाना येवन अशी पुरो करचें अशी अशी समोसून ताका जेल हाडून घालतात तितले जेला घाले की तो त्या आनंदान तो कशाला म्हणजे देवाला प्रसाद खाला ताणें बायल चेडूं एक्चुअली बेजार जावंक आशिल्लें तांणी हरकेची आनंदान तो आसा ती म्हळ्यार देवाला प्रसाद खालेलो तेका देवान स्वतो हातान हाड दिलेलो तो जगन्नाथ तो ब्राह्मण आनी कोणें न्ही आणि त्या राजानं पनिशमेंट ताका दिवता म्हणटा ना त्या राजाला स्वप्नांत तें सांगलें तें तो आमी गेले शुद्ध भक्त ताका कसं नाही केलें जागृत आहे पळोवंक घे ताका इमिडिएटली सोडून त्याची देवाला येदराक तांगेल्या पुरा परिवाराच्या विशेष दर्शन दिवन तांगेलें जीवन सार्थक जावंक तशें त्या जगन्नाथान केल्लेलें आसा हें पुरो आमकां आयकुचें भाग्य मेळटा पळयात आमी पुरा महात्मा देवाला एक विशेष कृप आमगेल्या पुरा जना वयली देवान दिलेलें आसा ताकाची हे अवसर आमी सोडचे न्हय कितले जाता तितले देवाले लील आयकूं का आमगेलें जीवन सार्थक करता म्हणजे हांगाक हांव तांचे आशी पावता जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय सुदर्शन स्नानयात्रा महामहोत्सव की जय ह्याच भावनेरी तुम्ही 12 तारीख रथयात्रा जाता ना चुकेनाशी पळयाची दर्शन घेयात तो ओम तत्सत ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु आता कोणाकडे कसं नाही प्रश्न जाऊ असले तुम्ही निंबू येतं हरे कृष्ण